एक बायलमनशेनं एक सण बिझनेस प्रारंभ करून एक स्वाभिमानानं चलोच्या एक भरमेविषयी जाल्यार तितले न्हयशी एक स्वावलंबी जावन त्या बिझनेसानं एक सगळे फॅमिली चलोवन व्हरचे आनीक मस्त एक भरम दिसता आयकतन. नमस्कार, स्वाभिमानी पावला कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांक स्वागत. आज आमगेलो आसा श्रीमती गायत्री भट. मायक ह्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता. नमस्कार. मग तुम्ही हा बिझनेस तुम्ही टिफिन बिझनेस आणि कॅटरिंग बिझनेस चलायता ती. सो ह्या फर्स्ट तुम्ही केन्ना प्रारंभ केला आणि कशी स्टार्ट केला? हे 2000 इसवींत एक मुंबई तुकून आयिल्ले मंतार जन हंगरा बिल्तेदना तांणी कसं म्हणलें की म्हणल्यार हॉटला दुखून एक आमकां फूड हाण दितावे म्हणटाना आमी कसं म्हणलें म्हणल्यार आमी करून दिताची ते आमकां पेमेंट दितावे म्हणल्यार हाजे खातीर आमी ते आमगेले जीवन हे खातीर हें कोरया म्हणून आमी स्टार्ट केलेलें. थंय तुकून स्टार्ट केलेलें बिझनेस हें वाडटा. एक कॅरियर 2 कॅरियर ते आयकून चांग जाल्ला फूड म्हणून सांगून आमगेलें कॅरियर हें बिझनेस स्टार्ट जालें. ओके. नंतर आता तुम्ही टिफिन घेतात आणि खंयचे नमुन्याचे पुराय कॅटरिंग बिझनेस तुम्ही घेतात? त्यामुळे साधारण हांव 2000 नंतर साधारण एक गूर बिझनेस एक 25-30 कॅरियर जात्तर येत म्हणटाना कॅरियर मात्र नाका म्हणून सांगून हगूर आमी केटरिंग बिझनेस स्टार्ट करया म्हणून म्हळ्यार थोडे येची ते टिफिन बिझनेस कशी की म्हळ्यार एकूलक चलका एक दीस तशेंच जावचे ना म्हणटाना आनी थोड्याची हें चड कोरया म्हणून म्हणटाना केटरिंग बिझनेस स्टार्ट कोरया म्हणून म्हणटाना ते आनी हें वट्ट करून कोरया म्हणून घेवन सांगून स्टार्ट केलेलें. ओके. तशें स्टार्ट केलेलें देखून ते आमी कशी स्टार्ट कोरीत केटरिंग करतना म्हणून घेवन सांगून हांव हें मागीर कशी केलें की म्हणल्यार ते कशी स्टार्ट केलें कशी कोरीत म्हळ्यार आमकां केटरिंग बिझनेसात जेवो हें जी जेवता जी गंद गाळी गोतना आमी घरकड फूड मात्र करचें. ते मागीर हगूर कुसुम केटर तागेले शैलुल्यांनी म्हणून कशी कोर म्हळ्यार ताण सांगून सपोर्ट केलो आमकां. तशें करून आमी केटरिंग बिझनेस स्टार्ट केलेलें. आतां मात्र कशी की म्हणल्यार केटरिंग बिझनेस चिके चड करताची हें तुमगेले टिफिन आनी हेजे हद करून येता आसाची तशें ते ओटू चलता आसा दोन्ही ओटू चलता आसा. ओके. ह्या सगळेची हांव आयकल्ला वारी ह्या तुमगेले सगळे बिझनेस तुम्ही घराच्यान करचे म्हणून घरांत तुम्ही कितली जण आसा तांणी करचे. सो हे कशी बॅलन्स करून घेवन वता तुमी? आमी म्हळ्यार एक काम अमके तशी म्हणून ना सकाळ उठान आमी केल्लें म्हणून जाल्यार पुरा हें जालें सप्लायक 2 जाण वताची करता 2 जाण आसताची. तशी देखून सकाळ चेडवान स्कुला वच जाल्यार स्कुला वच्ची भितर बाकीची पुरा सेट करून दिवन वता आशिल्लीची. मागीर दनपाराचे आमी करून हांव व्हरून दिता हांव सप्लाय करता. आतां चेडवाल ही केटरिंगाचें म्हणटात सादारण शिकवणांनी जायत आयले म्हणून जाल्यार तांणी कामां वचची जाल्यारची आमी कसं करताच की म्हणल्यार कशी जाता पळय कोणाक कशी एडजस्टमेंटा कामाक हें करूं जाता पळय तशें वचून पावोन करून घेवन चंद करून बॅलन्स करून व्हरताची. आमी घरचें काम आमी करताचें आमकां कोणूय सप्लायर्स जेवो एका कामाची जेवो कसलेंय नाचें चंद करून वांटून करून आज ताई चंद करून व्हेला. ओके. तांगेले फॅमिली विशयी सांगचे जाल्यार आतां बायल घरान तूं तांगेला 3 जण चेडू आसात ती 2 जण चलयो आनी एक चलो तांणी फॅमिली सगळेची ह्या सगळे बिझनेस तांणी चलोवन घेवन व्हरता आसात. वय ओके. आतां ह्या कोविड टायमार तातूंत एक मस्त एक रिस्ट्रिक्शन्स आशिल्ले भायर वचच्यान एक जनाक काम करचे विशयार बट तुमगेले एक बेजीक म्हळ्यार एक टिफिन दिवचें तो मागीर प्रायज जालें. सो त्या टायमार कर अशें आसूं जायना. सो तशें कशी मॅनेज केलें तुमी? तदान कसं म्हळ्यार सकाळीची 1 घंटो अर्ध घंटो आमकां कसं की खातीर हाडूंक म्हणून एक सोडची वेळ आशिल्लो फस्ट लॉकडावनार. तेन्ना आमकां म्हालूय मेळना. तेन्ना आमी कशी करता आशिल्ली म्हळ्यार कसं मेळटा पळय तें एक सकाळी खाण सांजे तांणी खावपा सकाळी व्हरून एक रंद आनी एक शीत ते सकाळी काय रात्री काय ताणें पुरो ओटू व्हरता आशिल्लीं ते एक वेळा व्हरून येवचे ते भायर तांणी मॅनेज केला आमी चंद करून मॅनेज केला. दोन्ही लॉकडावनार सकाळ विंगड दिता आशिल्ली दनपार विंगड दिता आशिल्ली तेन्ना टायम ಸ್ವಲ್ಪ तांणी चड दिलेले आशिल्ले. तेन्ना कसं करता आशिल्लें म्हणून सकाळी
दनपारा म्हळ्यार 1 जाल्यार सकाळी करून दिवका म्हूण ना न्हय तशें करता आशिल्लें ओटो मॅनेज जावन गेला तें. ओके. आता हे टिफिन म्हणचे आता कॅटरिंग जेला एक पण ता बिझनेस तांकां एक घरा एक पण दिला बट टिफिन म्हणचे ता एक कन्सिस्टन्सी ता एक डेली आमी दिवचे सो ते क्वालिटी मेंटेन करचे मस्त इम्पॉर्टंट. कशी ता एक मेंटेन करता म्हळ्यार हांगा कोस्टल एरियान तूं नाल्यार तेलची आनी तुपाची विंगड खायनाची. सो हांव कसं करता आमी घर कडेन यूज करची कसं पळय तेंच दिवचे तेंच घाल न्हू तशें देखून आमगेले फुडाक आज तांय कंप्लेंट म्हळ्यार येयली. इवन आतां केटरिंगा जाल्यार आमी तेंच यूज करता शिवाय विंगड हें ताल जेवो विंगड हें जेवो आनी मार्केटींग जाल्यार तशीची चिरडों सकाळीक 2 दिसा एक पंता तेची गांवची कसल मेळटा पळय तेंच घेवन येताची. तशें देखून हेल्थाक जाल्यारीची कसले बाद येनी येदोळचे मट्टाक. आत्तां कसं जालां म्हळ्यार कोविडा नंतर मस्त जन आनी आमगेले तरकार जेवो धान्य जाल्यार तेद्दन स्टार्ट करतना खंयचे मनीस आशिल्ले पळय तेच मनीस आसाचे विंगड मनशां नाचे. आमकां फोन केल्यार तांणी अमके वेळार अमकी वस्तू जायी म्हूण म्हळ्यार तांणी पावोवची वेवस्था करताचे आमकां. तशें देखून आमकां ते म्हळ्यार एक पण ते जन ना कन्सिस्टन्सी मेंटेन करून लायक जावन मेंटेन जावन गेला आमकां. ओके. आता तुम्ही सांगला वारीची टिफिन एक डेली कमिटमेंट आम्ही सांगला सो आमकां एक आमचे गेल्या नंतर एक फंक्शन्स चड आसता पूज मळकी वडीक मळकी कसं एक प्रोग्राम्स आसता सो बट टिफिन डेली कमिटमेंट तांकां अगदी ना म्हणू जायना प्रायज जालेले आसता ती सो फंक्शन आवाजचे कशा विषय सो कशी एक बॅलन्स करतात ते आमकां फंक्शन म्हळ्यार कसं कसो वर्डीक जाल्यार वर्डीक जाता रे वचून पावचे म्हळ्यार आमी आयल्यांची जाल्यार आमकां सांगताले चडते जनाक आमकां हें बिजनस म्हूण गोत्तस देखून कोणालेच एक आमकां हें ना कसले वेळ जावन आयलींची आयली म्हळ्यार खूश आसता. आमी ओटो एक विजीट दिवन येता आशिल्लीं सोडल्यार ते वेळार वचून पावचे थंय बैसूक तें ना आशिल्लें जाल्यार फंक्शन एटेंड करता आशिल्लें. दूर दूर गांवां आशिल्लें फंक्शन ना ताणें आतां वर्डेके सांगलें व्रता गांवांक केलें गांवां व्रता वचून येवचें तशी. ओके. म्हळ्यार तेच सकाळीं वचून बसचे तें ना ओटो एटेंड करून एक आमी फंक्शन हें करून येता आशिल्लें. ओके. आता तुम्ही टिफिन बिझनेस करता ती कॅटरिंग बिझनेस करता ती आणि तशीच खंयचे एक फावटी केन्ना गेस्ट हाऊस आपल्याला आसता तांगेले तुमी ऑर्डर्स घेता ती सो ह्या पुरा हांतो तुमकां एक सॅटिस्फॅक्टरी म्हळ्यार एक खंयची बिझनेस दोनीची 2 दोळो. ओके. एक दोळो दिसनातल्यार समजेना न्हय दोनी दोळो तशी दोनीच करपाची तांगेले एक नमुने सॅटिस्फॅक्शन हांगेले एक सॅटिस्फॅक्शन एक जाल्यार एक नमुने रे हें आसता तांगेले एक नमुने आसता दोनी जावका छंद करून चलोवन व्हरताची. ओके ग्रेट. आतां तुमगेले सगळे एक 23 इयर्स बिझनेस तुमकां खंयच्याय टायमार एक चॅलेंजींग म्हणून दिसली सिच्युएशन की हा मस्त वेळा आयला म्हळ्यार एक पंता जन सांगताचे अमके मेळका ओके अमके वेळार इफ ते मेळना नातल्यार ते सोदून हट दवरून हाडचेक बीन आनी एक टायमार पावोवचे आनी एक पंता कसो जाता की म्हळ्यार जनाक ते वेळार पावयतना चिके वेळ जाल्यार म्हळ्यार आमगेले गायसोगर ते पावत ते रिक्षा मेळ्ळी नातल्यार स्कूटरार घेवन वचून पावत तशें मस्त नमुने रे चॅलेंज आयला चंद करून ते देवाल वयर बारगाल केलेले तेन्ना ते पुरा चंदार चलोवन गेला. खंयचे एक आमकां देवाने दोळता येस पळय खंयच्याक एक जाय न्ही म्हूण तशें एक चल्ली चंद करून चलोवन व्हेला. ओके. खंडितात केन्नाय सांगता ती अन्नदातो सुखी बाबा म्हणून सो एक प्रायज तांणी तांगेले चेडू दूर आसा ती घरा आशिल्ल्यान तुमी ते टिफिन पावोच एक कॅटरिंगा दिल्लें जाल्यार जाल्यार सो ते एक मनान तुमी कोरून व्हडलेले ते खुशी तांगेले एक पोट भरतन मेळची एक विश आसा खंडित तुमकां पावता तांणी कसं म्हणत दनपार म्हणतना आमी म्हणटाची गो अन्नदातो खुशी बाबा म्हूण म्हणटाची आनी आसूं गो तुमी एका आसा देखून आमी आसाची म्हूण तांणी तांगेल्या तोंडान म्हणटा आशिर्वाद खुशी जाता तें मेळटना. ओके. आतां तुमी आतां रांदपाचे आमगेल्या घरा आशिल्ल्या बायल मनशांक जो एक बिझनेस कोरका म्हूण आशिल्ल्यांक जो ओके एक हावज वायफांक जो एक कसो मेसेज दिवचे इस्पतात ते कशी म्हूण म्हळ्यार पळय केलो जाणाक परिस्थिती म्हळ्यार भायर वचचें जायना चेडूं सन्न मालगड आसताची भायर वचून काम करूं जायना भायर वचून काम करूं हें कोरता म्हणून
ना घरा बसून जाल्यार हे एक 10 जणां रांदप दिवन जाल्यार जीवन काडूं हें करूं जाता, खंडीत जाता. जीवन काडूंक जायना म्हणलें ना जाल्यार आमकां कोरका म्हळ्यार एक छल आसूं का आनी आमकां तें मनान कोरका तें केल्लें वय म्हणून जाल्यार खंडीत हें करूं जाता म्हळ्यार एक म्हगेले अभिप्राय. म्हळ्यार 23 वर्स तगून कोरना येयलें तेन्ना जाल्यार ताजे ओटूची घरच्यालो सपोर्ट सम आसूं का वावट खंडीत आसा. वावट सुलभर न्ही जायना, टायम टू टायम पावोचें न्ही, पुरा काम आसा पळय तें करेक्ट जावं का घरच्या सपोर्ट आसा म्हणून जाल्यार खंडीत. म्हाका सगळे घरचे चेडवाल जर हे सगळ्यान सपोर्ट आशिल्ले देखून हें काम 23 वर्स 3 चेडवान एकलेच सपोर्ट दिला देखून म्हाका तें दोळता चलोन वर्सां जालां सांगू इश्ट पावत. खंडितची तुमगेली जर्नी ऐकतना आमकां एक खुश येता. तुम्ही एक बिझनेस एक सान देखून सुरू करून त्या बिझनेसानच तुमगेले 3 चेडवांक शिकवण एक जो की तांकां एक स्वाभिमानान मुखारी वचपाक तुम्ही एक वाट घालून दिला तुमगेले चेडवांक म्हणून सांगच्या दिसता. सो तुम्ही आज हांगा आयली ती तुमगेली जर्नी आमगेलो टू शेअर केल्याय हांव तुमकां धन्यवाद सांगता. तशीच आमगेले हे कार्यक्रम पळयला तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर.